आयज अर्धो तास पाऊस मोरजे वाठारात पडला आणि ह्या पावसान मोरजेकरांकच न्हय तर सरकाराक आणि सार्वजनिक भौशीक बांदकाम खाते हांकांय दखल घेवपा सारकी एक गजाल घडयल्या ती म्हळ्यार रस्त्याची जी गटार वेवस्था आसली ती गटार वेवस्था काबार जाल्ल्यान पयल्याच पावसान ह्या रस्त्याचेर उदक सांठयल्ले सगळ्यांक दिसतात। ह्या वाठारांतल्यान जेन्ना लोक गाडयो घेवन वयतात आणि एखाद्या वेळी जर पादचारी आपण चलत वयता तर ताचेर उदक घाणयारे उदक आणि ताचेर अभिषेक जायते फावटी जाता हे चित्र बागवाडा नारोजीवाडा ह्या वाठारात दिसता। गेल्या पावसाळ्यात पुराय पावसाळ्यान ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात उदक सांठवताले। आयज मेरेन सरकारान कसल्याच प्रकारची दखल घेवंक ना। अजून पावस सुरू जावंक ना, पयलोच पावस आनी तोय अर्दवर पडलो आनी तातूंत हे उदक जे सांठवलां ते उदक स्पश्ट दिसता। भविष्यात अशेंच जालें जाल्यार पुराय रस्तो उदका खाली जावपाची शक्यताय आसा। सरकारान हाची दखल घेवन लोकांच्या घरा दुकाना भितर उदक येवपाक वाट पळयता ते उदकाची वाट वेगळी करून दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।